कुर्टी बेतोड्या जंक्शना लागसार प्रमोद नायक हो 27 वर्साचो तरणाटो शॉक लागून सोंपलो। थंय फ्लायओव्हराचें काम सुरू आशिल्ल्यान मातीचो भराव घाला। त्या भरावाक लागून लायटीचे वायरी सामके लागीं आयिल्ले। प्रमोद घरा वतना टॉयलेटीक म्हूण राविल्लो। ताका काळखान वायरीचो अदमास आयलो ना आनी अपकिर्त घडले। प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो। नमस्कार। आज आमी आसा म्हाळशे कुट्टी हांगासर आनी हांगासर हे बायपासाचें काम रुंदीकरण करपाचें चालू आसा आनी एक वटेन दोंगरूय कट करपाक लागल्यात आनी त्याच प्रमाणे जी दोंगराची माती आहा त्या दुसऱ्या सायडीन ते रोड वायडनिंगा लागून वापरता। पण काल असो एक इन्सिडंट घडलो जी माती रोड वायडनिंगा लागून नॅशनल हायवेचें एक काम चल्लां ते फिलिंग करता आनी ही फिलिंग करता आसतना ही माती जवळ जवळ जी हाय टेन्शन वायर आसा तेज्या पोना पर्यंत लेवलिंग जाली आनी हांगसरल्यान एक भुरगो प्रमोद नायक हो हांगसरल्यान ट्रॅवल करतालो काल रातचो तिळसाना 6:30 पावणे 7 सुमार आनी सहज तो गाडी थारयली आनी थंय मुतपाक लागून गेलो, टॉयलेट करपाक लागून गेलो आनी ताका खबर ना की हाय टेन्शन इतले लागीं पावल्ली आहा आनी ही माती फिलिंग केल्ली आहा म्हणून। आनी तुम्ही म्हाज्या फाटल्यान पळयता हांगासर तो इन्सिडंट डिस्टन्स तुम्ही पळोवपाक शकता हांगसरल्यान वायरीचे आनी जे फिलिंग केला ते हार्डली चड डिस्टन्स ना। म्हळ्यार मनीस जर उबो रावलो जाल्यार वयर वायरीक तेंकपाक शकता इतली लायन ही म्हळ्यार लायनी सकयल हें फिलिंग केल्लें आहा माती। हांगासर तांणी गाडी पार्क केल्ली हो तो स्पॉट काल 6:30 पावणे 7 सुमार ताची चप्पल आनी जवळ जवळ तो मुखार मुतपाक लागून गेल्लो आनी ताका ही फाटल्यान तुमकां भायर दिसता ती ताका लागली आनी हें जें रेलिंग दिसता हें आतां सद्या इन्सिडंट घडल्या उपरांत हें घातलें। रस्त्याक खंयच हांगासर फोकस ना, स्ट्रीट लायट्स ना आनी रस्त्या सायडीच्यान एक सायडीच्यान कटींग जालो आसा, एक सायडीच्यान माती डंप केल्ली आसा। जवळ जवळ 4 ते 5 हांगा एक्सिडेंट जावन डेथ जाल्ले आसा ह्या रस्त्यार। अमिगोस टू बोरी हो जो बायपास आहा सद्या सामको डेंजर असो बायपास जाल्लो आसा। हांगासर पळया हें खणून दवरलां। हे रस्त्या सायडीकूच खणलां पण हांगासर कांय सायनबोर्ड ना कांय ना, पायपां घातल्या लायटी वायरीची। आनी हो बेश्टो स्टँड हांगा दवरला, स्टँडाक कांयच ना। रातचे जेन्ना हांगासर गाडी पावतली आनी समज जर फुडल्या मनशान फूल लायट मारली जाल्यार म्हाका दिसता ह्या स्टँडाक घेवन गाडी ह्या हितूर वालेतीन वचपाची। सो हें अशें हलगर्जीपणां जें काम घेतलां हातीन, कांयच सायनबोर्ड नासतना, कसलीच सेफ्टी नासतना हें सद्या काम चालू आहा ह्या बायपासाचें। सो लोकांक रिक्वेस्ट की तुमी हांगसरल्यान ट्रॅवल करतना सुशेगाद गाडी चलोवची आनी वेवस्थीत दोनूय सायडीन रस्त्याच्या पळोवचें, कारण हांगा ह्या रस्त्याक कोण कांयच हें ना, सेफ्टी ना। आनी तो जस्ट पार्क करून थंय मातये कडेन जेन्ना पावलो ताका ती वायर कळोंक ना आनी ताका तो हाय टेन्शनाचो झटको लागलो आनी तो थंयच्यान उसळून पडल्या उपरांत काही लोकांनी ताका हॉस्पिटलान व्हेला आनी त्या उपरांत दोतोरान ताका डिक्लेअर्ड डेड केलो। पण हांगासर सद्या एक काम चलता खरें, पण हांगासर एक फोकस ना,
लायट ना कांयच ना. ही लायन शिफ्ट करपाक लागून ऑलरेडी PWDन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक कळयलां, पण खंय तरी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आजून पर्यंत तेंच्यांनी लेटर करूं ना म्हणून. पण आमी जेन्ना भायल्यान चवकशी केली की 3-4 म्हयने जाले, मायज जाले ही लायन शिफ्ट करपाक लागून ऑलरेडी तेंच्यांनी वीज खात्या कडेन लेटर केल्लें आसा. पण खरें कितें तें आनीक सोमार मंगळार म्हणल्यार कळटलें. पण हें आतां तुमी फाटल्यान रेलिंग घातला, ते जो इन्सिडंट काल घडल्या उपरांत हें आतां तेंच्यांनी रेलिंग घातला. पण अशे काही जाग्यांनी आजुनूय इतले डेंजर प्लेसीस आहा. ही मशिनरी रातचें काम जातकीर दवरूंक वयता. फाटली एक इन्सिडंट जावन एक मशिनाचेर मोटरसायकल आपटोवन एक अपघात जाल्लो, डेथ जाल्लो. सो म्हाका दिसता इतलो डेंजर हो रस्तो. हाजेर कितें तरी सरकारान हें काम करतना वेवस्थीत हेजी देखरेख घेवपाक जाय. आनी लोक जेन्ना हांगासरल्यान ट्रॅवल करता तेन्ना मुद्दाम लोकांक लागून सांगता की हांगासर खंयच सारकें म्हणटा तें लायट जावं हें तें सारकें ना, तेन्ना हांगासर ह्या रस्त्यान येतना सवकास येवचें म्हणून. बेतोडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.